केंद्र सरकाराक 4 वर्सां पूर्ण जाता। त्या निमित्त केंद्रान सगळ्या राज्याच्या समितीक एक कार्यक्रम दिला आणि तो कार्यक्रम गेल्या 4 वर्सां भारतीय जनता पक्षान ज्यो ज्यो येवजण्यो राबयल्यो, जी विकासाची कामां केली, जे स्कीम्स केल्यो, बेनिफिट्स लोकांक मेळ्ळे, ते फाल्यां 26 तारीख ते 11 जून पर्यंत सगळे देशभर हो कार्यक्रम जातलो। याचोच एक भाग म्हणून फाल्यांच्यान गोंयानूय ह्या कार्यक्रमाक सुरू जाता। फाल्यांच्यान सकाळी साधारण 12:30 वरांचेर हांगसर प्रेस कॉन्फरन्स श्रीपाद भाऊची जातली आणि तेजे नंतर खऱ्या अर्थान सगळ्या गोंया भितर कार्यक्रम जातले। ते विविध कार्यक्रम आसतले आणि ते जवळ 11 तारीख पर्यंत पूर्ण दीस चलतले, पूर्ण 40 मतदारसंघांनी। हो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचो संदेश हो जन लोकांपर्यंत पावोवपाचो आसा आणि जनसंपर्क अभियान हे फाल्याच्यान गोंयांत सुरू जाता। 4 वर्ष पूर्ण जातात आणि त्या निमित्तान देशभर वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करप अशें भारतीय जनता पार्टीन ठरयल्लें आसा। याची सुरवात फाल्यां सकाळी ओरिसा हांगासर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे व्हडल्या मोठी रॅली थंय संबोधीत करतले आणि त्याच्यानंतर दनपारां 12 वरांचेर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह यांची प्रेस कॉन्फरन्स आमचे दिल्ली हेडक्वार्टर जे आसा त्या राष्ट्रीय कार्यालयात त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स जातली आणि त्यानंतर सबंद देशभर सगळ्या स्टेटी भितर पक्षाचे त्यांच्यानी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करप अशें आमकां सांगिल्लें आसा। ताचोच भाग म्हणून 26 तारीख 26 मे ते 11 जून या संपूर्ण कालावधीन गोंयच्या वेगवेगळ्या भागा भितर वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन म्हणजे सबंद देशभर जे कार्यक्रम करतात त्याच तरेचे कार्यक्रम हे सबंद गोंयभर म्हणजे सबंद देशा भितरल्या सगळ्या स्टेटी भितर करप अशें सांगिल्लें आसा। तातूंतलो एक जो कार्यक्रम जो आसा तो सुरवात कार्यक्रमाची फाल्यां गोंयांत आमचे प्रदेश कार्यालयान आमचे दोन्ही खासदार, उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद भाऊ नायक आणि आमचे राज्यसभा खासदार आमचे विनय तेंडुलकर यांची प्रेस कॉन्फरन्स हांगा जातली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सान ते गेल्या 4 वर्षाच्या कालावधीत केंद्र सरकारान जे कामां केल्लीं आसात, गोंय म्हणून तेंच्यांनी जी कामां केल्लीं आसात त्याची माहिती तुमच्या सगळ्यापर्यंत पावयतले। त्याच्यानंतर आमकां आनी एक जो कार्यक्रम दिल्लो आसा तो विशेष संपर्क अभियान। हे विशेष संपर्क अभियान जे आसा ह्या अभियानाच्या निमित्तान देशभर साधारण 4000 कार्यकर्ते, तातूंत भारतीय जनता पार्टीचे सगळे खासदार आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या डेट्स जे आसात हे डेट्स आम्ही साधारण टेंटेटिव्ह फायनल केल्ले आसा। साधारण 1 जून ते साधारण आमचो 1 ते 8 जून ह्या दरम्यान हे मोटर बाईक रॅली हे त्या भागांत करप अशें आमी ठरयल्लें आसा। त्याच्यानंतर वरिष्ठ नागरिक संपर्क अभियान म्हणजे जे सिनियर सिटीजन जे असतात हे सिनियर सिटीजनांक आमचे भारतीय जनता पार्टी म्हणून त्यांचे बरोबर वचप, त्याच्याकडे इंटरॅक्ट जावप आणि त्यांना वचून मेळप अशा तरेचो कार्यक्रम हो आम्ही सिनियर सिटीजन संपर्क अभियान जे आसा हे अभियान आणि आमचे टार्गेट आसा की हाच्या दरम्यान आम्ही साधारण किमान 3000 सिनियर सिटीजनांक आम्ही मेळटले आणि त्यातून ती एक वेगळी कमिटी आसा ताका आम्ही त्या कमिटी थंय वयतली, त्यांच्याकडे इंटरॅक्ट जातली, त्यांना 4 वर्षाची उपलब्धीची आमचे पत्रक जे आसा ते दितले, त्यांच्या बरोबर उलयतले की हे केवळ हॉलान जातली अशी नाही, कोणाच्या तरी गॅलरीन भायर त्यांच्या आंगणान जावपाक शकतात, एखादे जे त्याची एक सगळ्यांची बसपाची एखादी एक गावात एक जागा असता थंय कांय जागे येतात, थंय जाणटे बसतात, त्यांच्याकडे आनीक त्या जाणट्यांक सगळ्यांक थंय आपोवन त्यांच्याकडे इंटरॅक्ट करप, त्यांच्याकडे उलोवप अशा तरेचो कार्यक्रम हो आम्ही ह्या निमित्तान आम्ही करपाचो आसा। आणि त्यानंतर लास्ट आनी एक जो कार्यक्रम आम्ही ठरयल्लो आसा तो बूथ संपर्क अभियान। आम्ही
जे बूथ संमेलन घेतले त्या बूथ संमेलनाच्या निमित्तान आम्ही सगळे 35 मतदारसंघा भितर 100% बूथ हे रिप्रेझेंटेशन हे आम्ही करपाक शकले. 35 मतदारसंघा भितर 100% आम्ही करपाक शकले. म्हणजे ज्या मतदारसंघा भितर किमान ते 4-5 मतदारसंघ जे असतात भितरले आमी सालसेतातले आमचे कुर्तोरी मतदारसंघ असत, नुवे असत, मागीर आमचो बाणावली मतदारसंघ असत आणि आमचो मडकय मतदारसंघ. ह्या मतदारसंघा भितर आमी 100% करूना, पण त्यातूंतले कांय 50% बुथाचे कार्यकर्ते हे आमी त्या संमेलनाक हाडलेले आणि त्यामुळे आमी अशें टार्गेट दवरलेलें आसा. आमची महिला मोर्चा जी आसा ह्या महिला मोर्चाक हे टार्गेट दिल्लें आसा. तांच्यांनी किमान एका बुथाचेर आम्ही अशा वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आम्ही लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतले आणि त्यामुळे त्याची वेगवेगळी बातमी जी आसा ही तुमच्याय पर्यंत त्या हातूंतल्यान म्हणजे आम्ही बायक रॅली आसत जाल्यार बायक रॅलीचें टोटल आयोजन कशें आसतलें ते फायनल जाल्यानंतर तेचें इन्फॉर्मेशन जें आसा तें तुमच्या पर्यंत पावतलें. सिनियर सिटीजन कशें मेळप जातलें त्या संदर्भातली माहिती ती तुमच्या पर्यंत पावतली. आम्ही अशें म्हणलें की प्रत्येक कार्यक्रमाचे फोटो आसत, प्रत्येक कार्यक्रमाची माहिती आसा ही माहिती पत्रकारापर्यंत पावोवपाक जाय त्याची व्यवस्था ही आम्ही करतले आणि त्यामुळे सबंद ह्या कालावधीत 26 तारीख ते 11 जून त्या सबंद हातूंतल्यान आमच्या पार्टीचे सगळेच कार्यकर्ते आपापल्या परीन जी जी जबाबदारी आपल्या, कारण आम्ही पळयतले कारण हे सगळेच पिरियड जो आसा तो सगळो पिरियड फिक्स आसा आणि त्यामुळे ते काम करून घेणारी टीम जी आसा ती वेगवेगळी टीमीचे आम्ही गठन केल्लें आसा. म्हणजे सिनियर सिटीजन हो जो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाचे प्रमुख जे आसात ती एक वेगळी टीम आसतली. प्रेस कॉन्फरन्सी 11 सगळ्या तालुक्या भितरची प्रेस कॉन्फरन्स आज समजा 26 तारीख फाल्यां हांगा जाली, 27 तारीख दुसरी प्रेस कॉन्फरन्स फोंड्या जातली. ती फोंड्या प्रेस कॉन्फरन्स दुसरो एखादो लिडर घेतलो, तिसरी प्रेस कॉन्फरन्स आनी एखादो मंत्री घेतलो. हे सगळे आसतले. पण ह्याच्या व्यतिरिक्त समजा एखादे आमचे केंद्रीय नेते गोंयांत आयले जाल्यार तेंची प्रेस कॉन्फरन्स ही वेगळी जातली. एडिशनल प्रेस कॉन्फरन्स ही पणजेन जातली. बुद्धिजीवी संमेलन आसतलें, लाभार्थी संमेलन आसतलें. ह्या संमेलनाक लागून सुद्धा आम्ही एखादे आमचे केंद्रीय नेते गोंयांत येवपाक शकतात आणि त्यामुळे त्या सगळ्या कार्यक्रमांक सबंद देशभर हे कार्यक्रम आसात आणि त्याचोच एक भाग म्हणून आम्ही गोंयांत हो कार्यक्रम करप अशें ठरयल्लें आसा आणि तेजें व्यवस्थीत प्लॅनिंग जें आसा हें आमी ऑलरेडी आतांच सगळ्यांक आमचे स्टेट ऑफिस बेरर, पार्टीची कोर टीम आणि पार्टीचे आमदार मंत्री हांकां घेवन सगळ्यांक मेळून आमी सगळ्यांच्या संमतीन म्हणजे सगळ्यांक विचारून हो कार्यक्रम ठरयल्लो आसा आणि त्यामुळे हो कार्यक्रम 100% सक्सेसफुल जातलो आणि त्याची डे टू डे बेसीस माहिती जी आसा ही तुमच्यापर्यंत पावपाचो आम्ही प्रयत्न करतो. तशी व्यवस्थित पडची ना असे त्याचे म्हणणे आहे. कितें नेमकें कितें म्हाका जाल्यार दिसता की बाब विजय सरदेसाचेर तो प्रसंग येवचो ना. ऑर्डिनन्स येऊ शकता. ऑर्डिनन्स न्ही, सरकार कोर्टान गेल्ले आसा आणि आमचो केंद्रीय तेजेर पूर्णपणे विश्वास आसा आणि आमकां गोंयकारांक न्याय मेळटलो, न्याय देंवतलो निश्चितपणे म्हाका दिसता. थ्रू कोर्ट सेटलमेंट हय जातली आणि तसो प्रसंग विजयाचेर येवचो ना. विड्रॉ करपाचो प्रसंग येवचो सगळ्यांक देव बरें करूं. कारवार भोवले अशें न्ही तें आमचें आहा तें लोकांक डायरेक्ट मेळपाचो कार्यक्रम. पुढे हे तर पळय घोड्यार भोवले म्हणून तुमी आतां विचारना फुडें ते भोवले पेट्रोल प्रायस हाय म्हणून. सो फाटल्या 4 वर्सांक पेट्रोलाचो प्रायस इतले वाडलेले आसा लोकांक परवडना. ताचेर तुमचें सरकार कितें करता? आनी सरकारान कित्याक तुमी भरपूर ओक्कल आनी नाही, क्रिटीक काँग्रेसीनूच ठरयल्लें आसा जशी आंतरराष्ट्रीय भाव वाड जाता पेट्रोलाची तशी म्हयन्यान दिसान दीस वाडप हे काँग्रेस आसतना ठरलें. त्याच प्रमाणे हे फुडें क्रूड प्रायस खूप कमी आसा आनी क्रूड प्रायस आमी पळयता डेली टीव्हीचेर पळयता सगळे प्रायसीस डेली वाडत वता. मुल्लाक मेळटले, मुल्ला मौलवी आसा तांकां मेळटले, आमचे पिठाधीश जे आमी प्रवेश मेळटले, सगळ्यांक मेळटले. जितले आमचे सगळ्या धर्मगुरू जे आसात तांकां वचून मेळप, तांकां पार्टीचे 4 वर्साचे जे आमी अचिव्हमेंट आसा त्या संदर्भातली पुस्तिका दिवप, मेळप हे सगळें केलें. त्यामुळे सगळ्या जाणांक तेची आमी एक वेगळी समितीचें गठन केल्लें आसा. ती कोण समिती हेड करता ती समिती? त्या समितीन आमी एक 3-4-5 जाणां ती भितर आमचो संजू देसाय आसा, सिद्धार्थ कुंकळकर आसा, मागीर आमचो अनिल होबळे आसा. अनिल होबळे आसा, आमचो अनिल होबळे हो वेगळा सिनियर सिटीजन जे आसा टीम त्याचो आमचो अनिल कोण ही हेड कोण करता? ही कमिटीचे काय ना? ही हेड प्रत्येक कमिटीचे वेगवेगळे हेड. ही हेड कोण करता? ही हेड आमचो संजू देसाय संजू. आणि सिद्धार्थ कुंकळकर, ग्लेन तिगलो, मायकल लो हे 4 जाण आसात त्या कमिटीचे. ग्लेन आसा. ग्लेन आणि मायकल देविल्ली. तातूंत मागीर हे धर्मगुरू हे जे आसात त्याच्या व्यतिरिक्त एखादे रिटायर्ड ऑफिसर आसात, एका रिटायर्ड जज आसा, एका रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर आसात, तांकां वचप की वोटर बेसिकली असे जे लोक आसात तांकां मेळपाक करपाक जाय. आणि
सरकाराची ज्यो 4 वर्षाच्यो ज्यो उपलब्धी आसात त्या संदर्भातली माहिती दिवपाक जाय आणि त्याचोच एक भाग म्हणून गोंयांत सुद्धा तसो कार्यक्रम आमी करतले. हांगासरले वेगवेगळ्या की वोटर जे आसात, मागीर हांगासरले रिटायर्ड ऑफिसर आसत, जज आसत, वेगवेगळ्या धर्माचे धर्मगुरू आसत, ह्या सगळ्यांपर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न ह्या गोंयांत सुद्धा आमचे प्रमुख जे आसात म्हणजे आमचे मंत्री, आमदार, आमचे स्टेट ऑफिस बेरर आणि जसे कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष, बाकीचे जे जबाबदार सगळे जे आसात हे संपर्क करतले. हो कार्यक्रम आम्ही साधारण 26 तारीख ते 11 जून अशा कालावधीत तो कार्यक्रम आम्ही पूर्ण करतले. त्याच्यानंतर इतर कार्यक्रम जे आमकां करपाक जाय तातूंतले लाभार्थी संमेलन म्हणजे केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना जे लोकांक मेळिल्ले आसात ह्या सगळ्यांची संमेलनां, उत्तर गोवा एक संमेलन आणि दक्षिण गोवा एक संमेलन अशी 2 संमेलनां. एक संमेलन हे आमचे उत्तर गोंयचे संमेलन आम्ही परवरी किंवा म्हापसा ह्या एरियेक जातले आणि दक्षिणेचे संमेलन जे आसा हे संमेलन आम्ही फोंडा किंवा मडगांव अशा भागात आम्ही करप अशें ठरयल्लें आसा. कारण आता प्रेस कॉन्फरन्सा पयलीं आम्ही स्टेट ऑफिस बेरर, पक्षाचे आमदार, मंत्री आणि कोर टीम यांची एक बैठक हांगा जाली आणि वेगवेगळ्या ह्या कार्यक्रमाचे प्लॅनिंग जे आसा हे आम्ही त्याच तरेन हांगा केल्लें आसा. त्याच्यानंतर पत्रकार परिषद ही जी माहिती जी आसा ही माहिती सगळ्या पत्रकारांपर्यंत पावोवपाक जाय आणि त्यामुळे पहिली पत्रकार परिषद जी आसा ती फाल्यां हांगा जातली आणि त्याच्यानंतर दर दिसा एक पत्रकार परिषद ही वेगवेगळ्या तालुक्या भितर जातली. ह्याच्या निमित्तान आमचे देशातले कांय नेते हे हांगा व्हिजीट करतले आणि त्यांची वेगवेगळी पत्रकार परिषद ही गोंया भितर जातली. त्यांची पत्रकार परिषद ही मोस्टली आम्ही पणजेनूच दवरतले, पण बाकीचे जे आमचे हांगासरले आमदार आसत, आमचे पार्टी ऑफिस बेरर आसत यांच्यो पत्रकार परिषद वेगवेगळ्या तालुक्या भितर करप त्याचे आम्ही आयोजन केल्लें आसा. साधारण 26 तारीख ते 10 तारीख पर्यंत दररोज एक तालुक्या भितर प्रेस कॉन्फरन्स ही आमची आसतली. संमेलन हे 2 संमेलनां ही आम्ही घेवप अशी ठरयल्ली आसा आणि त्यामुळे ती उत्तरेक एक आणि दक्षिणेक एक अशा तरेची बुद्धिजीवी संमेलन ही आम्ही ह्या निमित्तान करतले. त्यानंतर आम्ही आमचे एसटी बांधव जे आसात किंवा एससी बांधव आसात ह्या बांधवांक त्यांच्या वस्तीन वचून त्यांना मेळप, त्यांच्याकडे संपर्क साधप आणि भारत सरकाराच्यो ज्यो योजना त्यांच्यापर्यंत पावल्या असत त्या संदर्भातली माहिती जाणून घेवप आणि त्यामुळे याचे एखाद संबंध गोंयभर एसटी आणि एसटी कम्युनिटी ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात आसा अशा भागा भितर आमचे आमदार, आमचे ऑफिस बेरर हे त्या भागात वयतले तांच्याकडे इंटरॅक्ट जातले आणि तो कार्यक्रम आम्ही संबंध गोंयभर करप अशें ठरयल्लें आसा. आणि ताजर आमचे प्लॅनिंग आसा कारण ह्या निमित्तान जाणा एक 7 ते 8 हजार एसटी आणि एससी बांधवांपर्यंत आमचे जे प्रमुख आसात त्यांच्यानी संपर्क करप याचे प्लॅनिंग आम्ही व्यवस्थितपणे केल्लें आसा. त्याच्यानंतर आम्ही स्वच्छता अभियान आम्ही पळयतात की ह्या स्वच्छता अभियानाच्या निमित्तान आमची हांगासरली स्मारकां आसत किंवा हांगासरले महापुरुषांचे पुतळे आसत याचे स्वच्छता करपाचें काम जे आसा हे काम करपाक सुद्धा आमची एक समिती आसा आणि त्यामुळे ह्या निमित्तान ह्या पिरियडा भितर ह्या सबंद गोंय भरल्या ते पुतळे आसत, तांची स्मारकां आसत याचे स्वच्छता करपाचें काम सुद्धा आम्ही हातीन घेवपाचें ठरयल्लें आसा आणि ते सुद्धा काम आम्ही पूर्ण 11 जून पर्यंत करप अशें ठरयल्लें आसा. त्याच्यानंतर बायक रॅली आमची युवा मोर्चा जो आसा ह्या युवा मोर्चाक आम्ही बायक रॅलीचें आयोजन करपाक सांगिल्लें आसा आणि त्यामुळे कांय तालुको इंडिपेंडंट तालुको आसत किंवा कांय तालुक्याचे 2 तालुके एकठांय करप आणि ह्या निमित्तान ही बायक रॅली आमचे टार्गेट आसा सबंद गोंयभर मेळून साधारण 6,000 मोटर बायक रॅली इन्वॉल्व जातले सबंद गोंयभरले युवा मोर्चाची टीम आणि त्याचे आयोजन आम्ही सबंद गोंयभर करतले. म्हणजे आम्ही अशें म्हणलेलें आसा की बार्देस आणि पेडणे तालुका हे दोन्ही तालुके कंबाईन करून म्हापसा हांगासर रॅली जातली. म्हणजे